पण आता ऑनलाईन केल्यामुळे एक उतारो ना म्हटलेलं कमीत तो 4 दीस ते 5 दीस वता आणि इतले आसून सुद्धा जे शेतकऱ्यांक जे त्रास आसा पळय त्याच्या संदर्भात कितें करूंक शकता कितें जे आज पर्यंत तुका म्हणलें जेन्ना जेन्ना शेतकऱ्यांचे प्रश्न आज हे फंक्शन क्रिसमसाचे म्हणटकीर हांव तेजेर त्या फंक्शन आमी कृषी मेळावो आसता तेन्ना सगळे विशयाचे आमी चर्चा केली पण तुमकां उदाहरण सांगता हे असो विशय आमी साळगांवांत तें पावलें म्हाका काजूची आमी भरपाय दिता नुकसान भरपाय ते वादळ आयलें आनी कितें जालें आनी कितें जालें पूण जेन्ना रोटो लागून जेन्ना काजू पिड्यो जाता तेन्ना आमचे कडेन स्किमीच कांय ना ती सुद्दां आतां आमच्या डायरेक्टराक सांगून केल्ली आसा की रोटो लागून काजू सुद्दां केव्हाय कमीत कमी 10 ते 15% लोक गाडी काजू घेतात तेजे खातीर तुमी तशेंच वेगळे स्किमी खातीर जे जाता आनी आतां म्हणल्यार गोवोरमेंट फर्टिलायझर ते सुद्दां जे शेतकऱ्याचे प्रश्न म्हणजे आज पर्यंत येयल्ले आसात म्हणजे पर्यंत हांवें ना सर एक्चुअली हे जे उतारे जे आसात पळय भाटकार लोक काडिना शेतकरी काडटात आणि आयज तेजी किंमत 70 ते 100 रुपयाचेर पावलेली आसा आणि एका शेतकऱ्या कडेन किमान एक 25-30 जर उतारे जर काडले जाल्यार कितले हजारांनी पयशे भायर काडूचे पडटा म्हणजे एका सायडीन सरकार दिता खरें पूण दुसऱ्या सायडीन त्याच शेतकऱ्यांचे पयशे काडले वयता सो हाचेर तुमी शेतकरी एज अ मिनिस्टर पूण कितें शेतकऱ्यांक कितें तरी मेळटलें काय कितें हणखणें शेतकऱ्यांची अजून एनरोलमेंट सुद्दां जावंक ना शेतकरी इवन 3 वर्सां सर जाल्लेले आसा तेंचे अजून पयशे मेळोंक ना सर आमी शेतकऱ्यांक तुमकां आतां म्हाका ती नव्याची स्कीम जाय कृषी कार्ड जेचे कोण आमी टायटल क्लियर ना आमी भाटकाराचे उलयता आनी कितें जाता ताका कृषी कार्ड दिना पूण आतां आमी हें सुद्दां केल्लें आसा जर भाटकाराचे जर विकू भाटकार आनी हांव रोयता जाल्यार म्हाका सुद्दां कृषी कार्ड एलओसी नासतना दिवपाक जाता इवन सर सेम प्रॉब्लेम पूण सर कृषी कार्डा शिवाय जे कोण काही लोक असे असतात की रोयतात खरे त्यांचे नुकसाण झाले पण तेचे कृषी कार्ड ना सरकार तांकां पयशे दिना कृषी कार्ड ना कृषी कार्ड करपाक शकता हे दुसऱ्याच्या जमनीन ना गरज ना हांव तें सांगता तुमकां समजलें ना तें सांगता हांव कृषी कार्ड करपाक हें म्हजें लक्षात हें करा कित्याक लोकांक कळपाक जाय कृषी कार्ड करपाक स्वताची जमीन जाय अशी नाका दुसऱ्याची जमीन सर तुमी भाटकार आसा आनी तुमची जमीन जर हांव रोयता जाल्यार सुद्दां आमी अंडरटेकींग घेवन डिपार्टमेंट तें कृषी कार्ड दिता पण भाटकाराची एनओसी घेना एनओसी गरज ना फक्त कितें कंडिशन आसता तूं ताका फेन्सिंग करूं शकना बाय मारूं शकना इन्फ्रास्ट्रक्चर काय करूं शकना बाकी नुकसान भरपाई शेतकरी आधार निधी अशी सबसिडी नुकसान भरपाई असले पयशे मेळोंक शकता जाका रोज ताका दिवपा खातीर ते पण अशे पयशे बांदपाक मेळचे ना सर असे पयशे कितले तरी पेंडींग पडले असतात शेतकऱ्यांक अजून पर्यंत मेळोंक ना गेल्या 3 वर्सां पासून मेळोंक ना आणि त्याच्या खातीर फक्त कृषी कार्ड ना म्हणून तांकां पयशे मेळोंक ना त्या लोकांनी अप्लाय करता आसतना कृषी कार्ड करपाक केन्नासान केलें आसता कृषी कार्ड जर केलें ना जाल्यार शेतकरी आधार निधी ते कवर जायना सर त्यांच्या सांगून जाय शेतकऱ्यांना अशी समजून कोणूच सांगना इब्रामपूर आहे इफेक्टेड एरिया इब्रामपूर अणखणे बी त्याच्या कडेन ना बाबूच्या प्लेसीन हांव अजून मेळना ते म्हणटा आमची एनरोलमेंटच जावंक ना आमकां कशें मेळना इवन सर उताऱ्याचे सगळ्यात महत्त्वाचो प्रश्न आसा सर उतारो भाटकार घेनात घेतात उतारो फक्त सामान्य लोक आणि सामान्य लोकांक जर ह्यो जर 100 रुपयान जर उतारो जर घेवचो पडलो जाल्यार सामान्य लोकांक खंयच्यान हाडप तो पयशे 100 रुपयाचे आणि 150 रुपये आणि इवन सर 4 दिसान जर येवचे पडले सर इब्रामपूरच्यान पेडण्या येवपाक 30 किलोमिटर आसा सर 4दा जर येवन जर एक उतारो जर काडपाक गेलो जाल्यार एक उतारो 200 ते 250 रुपया पडटा सर सो हाचेर कितें तरी हे जावपाक जाय जाणा थँक्यू